एक गरजेचे इतल्या खातीर कित्याक देवान आमकां जे कितें देवाचें देणगें म्हणून आसता तातूंत 5 सेन्सीजान सगळ्यांत म्हत्वाची सेन्स म्हणटा ती विजन, दृश्टी म्हणटा ती चड गरजेची. आनीक एक लोकप्रतिनिधी म्हणून इलेक्शन वर्सां सगळ्यांक सारकें दिसूंक जाय. कित्याक लोकप्रतिनिधी ते कितें आसतात ताणें आपलें उतर लागूंक जाय. ज्यो आमी प्रॉमिसीस करतात, वचनां दितात, मतां मागतना 5 वर्सां पयलीं ही वचनां आमी दवरल्या काय ना ह्या लोकांनी आमकां इवॅल्युएट करपाची गरज आसा. हें इवॅल्युएट करतना लोकांक सारकें दिसता काय लोकांक सगळेंच भगवें दिसपाक लागना, लोकांक सगळ्यांक हिंदू क्रिस्तांव दिसपाक लागना. जे आमचो सरकार सोदता, सरकार डिव्हलपमेंटाच्या नांवान मतां मागना. सरकार हिंदू क्रिस्तांव आदली आमचो इतिहास, कोणे कोणाक भाडयल्ले, कोणाची देवळां मोडिल्लीं हें सांगून मतां घेवंक सोदता. आमी मतां घेवंक सोदतात. आमी जी कितें वचनां दिल्लीं, जे कितें प्रॉमिसीस केल्ले, जो कितें मॅनिफेस्टो दाखयलो, तो मॅनिफेस्टो खरोच केला काय ना हें तुमी चॅक करूंक जाय. तुमी म्हणटा कोणें सगळ्यांनी राजकारण्यांनी हांगा बसल्या ते कावन्सिलरांनी, त्या सायडीन बसल्या ते मिडियान, कित्याक मिडियाचें सगळ्यांत व्हडलें कर्तव्य आसता की सारके भशेन तांणी लोकांक अवेरनेस क्रिएट करप. खरें कितें आहा तें लोकांक सांगप. तांचें मॅनेजमेंट सांगता तें न्ही, खरें कितें आसा ती वस्तुस्थिती लोकां फुडें पावोवप हें तांचें कर्तव्य जाता. आतां हर्षदान म्हणलें सिनियर सिटीजनाचें. सिनियर सिटीजन हो एक ग्रूप, एज ग्रूप मतदारांचो जो जांकां जर आमी बरे भशेन पळयले, तेंची कुयदाद जर आमी बरे भशेन घेतली जाल्यार आमचो समाज हो प्रोग्रेसीव समाज अशें म्हणून आमी एसेस करूंक शकता. आमकां एक डिग्री मेळटा की जे भशेन आमी आमच्या सिनियर सिटीजनांक ट्रीट करतात ती आमकां डिग्री बरे भशेन केलें जाल्यार आमी बरे लोकप्रतिनिधी, नाल्यार बरे भुरगे. दर वायट भशेन केलें, जर आमी तांची कुयदाद घेना आनी तांचे खातीर स्पेशल कांयच जर आमी करूंक शकना जाल्यार वी आर नॉट वर्दी ऑफ देअर ब्लेसिंग्स अशें एक एसेसमेंट जगान एक यार्ड स्टीक सेट केल्ली आहा. ताचे खातीर आमी आतां सिनियर सिटीजना खातीरूच एक रिक्रिएशन फेसिलिटी क्रिएट करतात. आमकां बाबा कॉस्टा म्हळ्यार आमचो नवीन कॉस्टाचे आवय बापायन ताजे फॅमिलीन आमकां एक जागो दिल्लो आहा डॉन बॉस्कोच्या सायडीन. तो आमी इमिजिएटली डिव्हलप करतले. इलेक्शनाचे पयलीं तो रेडी जातलो. हो जागो फक्त सिनियर सिटीजना खातीर आसतलो आनी कोणाक न्ही. तांकां थंय रिक्रिएशन, तांकां थंय म्हळ्यार चॅकअप हें सगळें तांचे खातीरूच डेडिकेटेड हें आमी करपाक सोदतात. अशें भुरग्यां खातीर केल्लें आहा. फाल्यां आमी एक बरो सारको प्रोग्रेसीव म्हळ्यार पिकल बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉकिंग ट्रॅक, ओपन जीम असो फातोर्डा सोशल क्लब म्हणून इनॉग्रेट करतात. सगळ्यांक तुमकां मागता की तुमी थंय येवचें, कित्याक असो प्रायवेट इन्वेस्टमेंट फॉर पब्लीक गूड अशें म्हाका दिसता गोंयांत खंय नासतलें. आनीक सगळ्यांक एक व्हडल्या व्हडल्या क्लबांनी मेंबरशीप घेवपाक परवडना. तशेंच सगळ्यांक आय कॅम्पूय परवडना. खुबदां ही जी दृश्टी जी आहा हाजें म्हत्व आमी निग्लेक्ट करतात. वन बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ एक्सेस, टू बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ अवेरनेस. अवेरनेसूच नासता आमकां, अशें वाटता कितें व्हडलें कांय न्ही म्हणून. अशें करून करून लास्टाक कॅटरेक्ट पावता. आमच्या रामनाथाक पसून कॅटरेक्ट जाल्लें आहा. ह्या दिसाक काळ्या वखलां घालून बसता. हें दॅट इज बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट. इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ एक्सेस बट निग्लेक्ट. सो सम पीपल हॅव दीस बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ एक्सेस की तांकां वाड्याक मेळना, तांकां वाड्याक घडना दोतोराक चॅक करून हें घेवपाक. सो ही फेसिलिटी आमी दिल्ली आहा. आमी फुडल्या आनी 3 कॅम्प करपाचे आहा. फाल्यां मल्टीपर्पज जे वॉर्ड नंबर 9, 10, 7 हाचे खातीर मल्टीपर्पज स्कुलान फाल्यां जातलो. परां जातलो तो होली स्पिरीट इमर्जन जातलो. सो हे कॅम्पाक तुमी सगळ्यांनी येवचें. कॅम्प जर कमी जाले जाल्यार आनी कॅम्प घेवया, प्रॉब्लेम ना. जितले लोक आयले तांची सगळ्यांची सर्वीस बरे भशेन जातली. आनीक फातोर्डाचें नांव आमी जें आज मेरेन दवरला तें नांव आमी राखतले आनी फुडें व्हरतले.
हें करपाक तुमची आमकां दृश्टी जाय, तुमकां गायडन्स जाय आनी जें कितें डेव्हलपमेंट हें तें आमी करतात. थंय जर आमी खंय चुकता जाल्यार तें तुमी सांगचें. पूण बरे भशेन पयलीं पळोवचें, सारकें पळोवचें आनी सारकें पळोवपा खातीर बरीं वखलां घेवन आमी करची. सगळे जे आज दोतोर जे कोण आमचे व्हॉलंटियर, जे ऑर्गनायझर दोतोर नायकार, जे सगळे कोण आपले हातपाल लायतात हे कॅम्प यशस्वी करपाक, हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे हांगा आयल्या, बेगीन आयल्या, बरो रिस्पॉन्स दाखयला म्हणून तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा, परबी दिता आनी हो कॅम्प बरो जावचो म्हणून देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.